online direct registration, and second, it is an online services of electricity department of the domestic by the government of Goa. हे दोन्ही जर ऑनलायन प्रोग्राम पळयत जाल्यार गोंयांतल्या मॅक्झिमम लोकांक बेनिफिशियल जावपाचे हे दोन्ही प्रोग्राम्स आसा. डॉमेस्टीक ऑनलायन एप्लिकेशन्स तांचो लोड चेंज करप बाकीचे करप म्हाका दिसता डॉमेस्टीक कनेक्शन्स all over the Goa, approximately it will be the more than 7 lakh connections, right? 7 lakh connections पेक्षा चड लोकांक म्हणजे जेका चेंजीस करपाक जाय नवीन कनेक्शनां घेवपाक जाय म्हणजे सगळ्या लोकांक ह्या कार्यक्रमाचो फायदो जाता. ह्या प्रोग्रामाक ज्यांनी इनिशिएटिव्स घेतली म्हणजे अंडर द लिडरशीप ऑफ अवर मिनिस्टर ऑफ निलेश काब्रा ताजी दोन्ही डिपार्टमेंट द लॉ डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमचो सेक्रेटरी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुणाल हांगा आसा आनी स्पेशली द रजिस्ट्रार ऑफ द ब्रिजेश मणेरकर आनी तेच्याच बरोबर तेंचो सी सामंत आनी स्पेशली ऑनलायन रजिस्ट्रेशनाक हेल्प करपी NIC डिपार्टमेंट्स ते उरल्या तेंच्या कडेन आपली सिस्टीम आशिल्ली किंवा गांवांतल्या एखाद्या खंयची तरी पंचायतीची सिस्टीम आशिल्ली तांच्यांनी ते पंप लावन दिल्लो तांकांय प्युरिफायड वॉटर दिवपाचो प्रयत्न केला. तसोच आमच्या मिनिस्टरचो प्रयत्न केला हातली थोडीशी घरां फॉरेस्ट एरियेतली उरल्या तांच्याय घरांनी जे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जे आहा दिवपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलें चालू विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे फुडल्या 3 ते 4 महिन्यांमध्ये काही फॉरेस्ट एरियातले जे ट्रायबल एरियातल्या लोकांक जे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन काही लोकांक मेळूंक नाशिल्ले. हांव मुख्यमंत्री आसा निलेश काब्रा पॉवर मिनिस्टर आसा. 60 वर्सां पुराय जाता आसतना म्हणजे गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां पुराय जाता आसतना जेका हांव म्हणटा बेजीक गोंयकाराक बेजीक नीड्स म्हणजे जो मूळ गोंयकार आसा ताका बेजीक नीड्स ज्यो आसा हाज्या पासून तो वंचीत उरचो न्ही हाज्या खातीर आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. ऑनलायन मॅरेज म्हणल्यार कितें जाता की आमचे पयलीं ऑफिसान येवन टायम दिवंक पडटालो. आतां आमकां खबर आसा की ऑनलायन सिस्टमा भितर आमची स्कुलाची भुरगीं ऑनलायन येता शिकपाक. हे विशयाचेर ऑनलायन अपॉयंटमेंट घेवपाचो आनी हो विशय पयलीं ऑनरेबल CMन लॉन्च केल्लो आसा. तशेंच पावर डिपार्टमेंटाचे आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनसा भितर LT कनेक्शन्स म्हणजे घरची डॉमेस्टीक कनेक्शनाची ऑनलायन सर्विसीस तेजे जे एप्लिकेशना फॉर्म लागता ती सगळी स्कॅन करून अपलोड करून जे टायम तांकां कन्विनियंट आसा डिपार्टमेंटाचो जेई तेंचें इन्स्पेक्शन करपाक सगळ्यो गोश्टी ऑनलायन सिस्टमॅटिकली आमी केल्ले आसा. गोंयचे जनते खातीर ह्यो विशय ऑनलायन करून मातशे पयलीं त्रास जातले पूण सिस्टम बसतली इतले इजी जातले की ज्यो गोश्टी पयलीं फायल घेवन गव्हर्मेंट दवरतालो हे इश्यू जावचे ना. कित्याक ताका ऑटोमॅटीक ट्रॅकिंग आसतलें ऑटोमॅटीक ताका खंय फायल गेली खंय पावली कोणा कडेन आसा हे सगळ्यो गोश्टी तांकां घरा बसून कळटले. आनी बॅक हँड आमचे पावर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आमचो सेक्रेटरी आसा तशेंच आमचे बाकीचे CA आसा ते ट्रॅक करतले की कोण काम करना ते. सो ह्यो सिस्टमान घालतली हे जे इश्यू आशिल्ले की कनेक्शनाक खूब टायम लागता कनेक्शनाक आनी एप्लिकेशन आमची प्रोसेस जायना. ह्यो गोश्टी गोंयांत LT कनेक्शनाक जावं ते एड्रेस चेंज करपाक हो लोड इन्क्रीज ऑर डिक्रीज करपाक हो आपणाचो जे बाकीचे डिटेल्स जे चेंज ऑफ एड्रेस करपाक जाय हे सगळ्यो गोश्टी सिस्टमॅटिकली ऑनलायन जातल्यो. आनी हांव ऑनरेबल CMक तशेंच आमचे NIC आनी आमचे टाटा REC जे आमकां हेल्प करता हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे इतलें सांगता की ज्यो गोश्टी ह्योच न्ही हेजे फुडें खुबश्यो गोश्टी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या गायडन्सान आमी खुबश्यो गोश्टी ऑनलायन करपाचो इलेक्शन डिपार्टमेंटान तशेंच आमचे लॉ डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हे 2 डिपार्टमेंट जे म्हाज्या ऑनरेबल CMक दिल्ले आसा ताका सिम्प्लिफाय करपाचो प्रोसेस आमी करतलो.